नित मार्ग पेव धरीजे सिर दीजे कान न कीजे। धन गुरु नानक पातशाह जी अपना मेहरा अपने हाथ रखना, अपने बाणी दे नाल जोड़ना, अपने राह ते धर्म जी सानू आज्ञा बख्शिशां करनिया सतगुरु जी। हर मैदान फतेह करना, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े सुखेत। धन गुरु नानक पातशाह जीओ, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज, आप जी ने जो छोटे साहबजादे पातशाह जी बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह पातशाह जी शहीदी प्रभु ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। सतगुरु जी कोटी कोट प्रणाम। आज आम्ही सगळ्यात पहिले आजचा दिवस असा, त्या दिवसात आम्ही याद करपाक हांगा जमल्यात हाची हांव सगळ्यांक आठवण करून दिता। साहेबजादे जोरावर सिंग और फतेह सिंग हांची शहादत आसा, त्या शहादतीक याद करपाक लागून आमी जमले। आज वीर बाल दिवस 26 डिसेंबर हो वीर बाल दिवस म्हणून मनयलो गेलो वता। आणि कोवळ्या वयान भितर जे दोन भुरगे जांकां आमी कोंकणीत म्हणटा ते मिसरूड सुद्दां फुटून आशिल्ले, अशे एकट्याची 6 वर्सां आनी एकट्याची 9 वर्सां। तो काळी तसो वेगळो आशिल्लो, 1867 आनी 1869 अशे ह्या वर्सां भितर ह्या दोन कोवळ्या भुरग्यांनी आध्यात्मीक आपली हें टिकून दवरपा लागून, धर्म टिकून दवरपाक लागून आपण कसलीही कपलार एक आटी सुद्दां येनासतना शहादत दिली। हो सगळो समस्त भारतीय आसा ते ताका याद करतात। ह्या दोन निष्पाप अशे जीव आशिल्ले, ते जीव तांकां खरें म्हटल्यार त्या वयान कितें कळटालें, तांकां जर जे कितें शिकयलें जाल्यार तें म्हटल्यार आपल्या धर्मापती जागरूकता, आपल्या देशापती निश्ठा आनी त्याच बरोबर राष्ट्रवाद। धर्म परिवर्तन करपाक लागून तांचेर इतलो जबाब आशिल्लो, भंय दिलो, तांकां वणटीन भितर हातून भितर तांकां भितर घातले आनी तांकां चिऱ्यांनी भितर जिंदा जिते तांकां भितर हातून भितर हें करून घेतले दिले। अशें हे वीर अशे आशिल्ले, ते वीर आशिल्ले ताका लागून आज हो वीर बाल दिवस आमी मनयतात। आमच्या ह्या भारत भूमीक सीख समाजान दिल्लें योगदान कोणूच विसरूंक शकना। आणि म्हणून माननीय नरेंद्र मोदीजींनी ह्या दिसा खातीर त्या दिसाची प्रेरणा घेवची, शक्ती स्वरूप स्फूर्ती घेवची आणि येणाऱ्या पिढीक आमचे ह्या येदे व्हडले महान कार्यां भितर म्हणजे भारतान भितर अशे वीर पुरुष जावन गेले, भुरगे सुद्दां जावन गेले, जाणी आपलो जीव सुद्दां वेळोवेळी संकटान घातले आणि धर्माचे आणि देशाचे रक्षण केल्लें आसा। आणि त्या खातीर हो वीर बाल दिवस आमी मनयतात। सीख समुदाया खातीर फतेहपूरचे ग्रंथ साहिबाचे दरवाजे उगडले। करतारपूर म्हणजे हांगासरल्यान थंय वचपाक लागून जितले प्रयत्न करपाक जाय तितले पूर्ण प्रयत्न माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन केले। हे जे ते सीख समुदाय येदी व्हडली जनतेची सेवा करता, लंगर करता, त्या वेळाचेर ते सामान आनी सगळें आसतना GST मुक्त करून दिले। देशातली तांच्यांनी ती विजा आसा ती विजा सुद्दां तांच्यांनी ओपन करून घेतली। आणि अशें करतना सुद्दां फाल्यां आयतारा दिसा 359 359 प्रकाश वर्ष ते मनयतात। त्या तांचें एक तिकीट आसा म्हणजे स्टॅम्प, ते तिकीट तांच्यांनी काडलें। अनेक वेगवेगळ्यो योजना आसा त्यो मार्गी लायल्यो। आणि ह्याच बरोबर सिखांचे देशातले आमचे तांचें सगळ्यांत व्हडलें तांच्यांनी दिल्लें योगदान हें विश्वविद्यालय आनी बाकीच्या हातून पुस्तकां भितर हे धडे सुद्दां तांच्यांनी मकरूर केले। देश हे सगळ्यांक घेवन बरोबर वता आणि माननीय नरेंद्र मोदीजीन त्याच वेळाचेर म्हणिल्लें सबका साथ सबका विकास आणि सबका प्रयास हो सुद्दां घेवन आमी फुडें वचपाक जाय। आजचो दिवस जेन्ना आमी याद करता तेन्ना साहेबजादे जोरावर सिंग आणि साहेबजादे फतेह सिंग हांची शहादत कशीच विसरपाक शकना। आणि त्या खातीर सगळे पिढीन भितर एक तरी पुस्तक तांचो उल्लेख आशिल्लें तें वाचूंक जाय, संस्मरण करपाक जाय। आणि आमच्या भुरग्यांक सुद्दां आमचे त्याच हातूंतल्यान भितर आध्यात्मीक आसतलें, सांस्कृतीक आसतलें, ऐतिहासीक आसतलें, ही धरोहर जी आसा ही धरोहर आमी फुडें व्हरपा लागून तांकां प्रवृत्त करपाक जाय, तांचे भितरल्यान तें हें सगळें घेवपाक जाय। अशे भुरगे ह्या भारत भुमीन आमकां दिल्ले आसा, अशे दीत रावतले। आणि म्हणून परत एकदा तांकां नमन करता, तांकां प्रणाम करता आणि आयच्या दिसा तांकां आदरांजली दितना गुरुद्वारा कमिटी बेती
हांच्यांनी आमकां हांगा ह्या दिसाक उपस्थित राहून सगळे सेवा करपाक दिली. आमी साईब कडेन माथा टेकलो, ताजे नंतर आमी हांगा पुष्पांजली अर्पीत केली. हांगासरली सेवा आसा भितर ती रांदपाची सेवा प्रदान केली. त्याच बरोबर सेवा हो सगळ्यांत व्हडलें कार्य आसा तें, आनी मागीर भोजन लोकांक वाडप हें सगळें करपाक आमकां दिल्ल्या बद्दल आमी ताचे ऋणी आसा. 2022च्यान नरेंद्र मोदीजीची येवजण घेवन सीख कम्युनिटी कडेन चर्चा करून वीर बाल दिवस हो मनयतात. हो मनयता आसतना जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलें, याद करपाची गरज आसा बाल आमचे जोरावर सिंग तशेंच फतेह सिंग दोगांची, ज्यांनी सॅक्रिफायस केलो, त्याग केलो, आपले स्वताचें बलिदान दिलें. धर्मांतर चेंज करच्या अंडर ताका विरुद्ध तांणी लढले. त्या वयाचेर जेन्ना आमकां कळ्ळो सुद्दां नाशिल्लें की धर्म आनी हें कितें तें, त्या टायमार त्या वेळार कशी घटना घडल्या आसतली ती विचार केल्यार सुद्दां आज सुद्दां आमकां कांटो येता. आनी हे सगळे विचार फुडें व्हरतले आनी विकसीत भारत आमचे माननीय प्रधानमंत्री घडयता आसतना, अंत्योदय प्रमाणे पावता आसतना फुडली पिढीक हाजी सगळी जाणीव जावन हांची प्रेरणा घेवन फुडें गेले जाल्यार भारत देश आनी आमचे रुट्स मजबूत जावपाक जाय. ताज्या खातीर हे जे आज बाल दिवस मनयतात तातूंत आज आमी हांगा पर्वरी बेतीनचे आमचे गुरुद्वारा समिती बरोबर आज जो वीर बाल दिवस मनयता आनी फाल्यांच्यान 359th आमचो प्रकाश परब आमी मनयतात. तातूंत एक आसा की तांचे संत धाव्वे जे आशिल्ले गुरू गोविंद सिंग, तांचे दोनी पुत्र, आनी ते दोनी पुत्रांची त्या टायमार अशें जावप म्हाका दिसता ह्या विचारांत जेन्ना आमकां कांटो येता, एक बरें दिसलें की तांची प्रेरणा घेवन फुडल्या पिढीन आमी वचपाक जाय. धर्म चेंज जाता ताजे विरुद्ध कशें तांणी लढले, तांणी बलिदान कसो दिलो, देशाचो प्रेम कसो दाखयलो, तांणी त्याग कसो दिलो, हे विचार आज आमकां सगळे जेन्ना कळटा त्याच विचारधारान फुडल्या पिढीक सांगून तांकां तातूंत व्हरप हें खूब म्हत्वाचें आसा. आयज आमकां हांगा आमच्या पर्वरीची समिती, आमची सीख कम्युनिटी ती सदांच व्हेरी एक्टीव आसता. ते महिला तांची वर्ग आसूं नाल्यार आमचे दादले कमिटीचे, they have continuously been giving back to the society in whichever way they can. डेली हांगा लंगर आसता. सेवा करता आसतना खऱ्या अर्थान कोविडान कशी तांणी सेवा केली सगळ्या लोकांनी गोंयकारांनी पळोवन जाली. आनी जेन्ना देशाच्या आंगार कितें येता संकट तेन्ना सीख कम्युनिटी सदांच फुडें आसता. ते सदांच फुडें वता आसतना तांणी सदांच आमकां एक धीर, आमकां एक एग्जाम्पल दिल्लें आसता की म्हणजे एक सीख कम्युनिटी कशी स्ट्रॉंग आसता ती. ताचे खातीर तांकां आमी सदांच तेन्ना तांचे बरोबर आसतात, तांचे बऱ्या वायटाक बरोबर उबे आसतात. आनी आज हांगा समिती बरोबर वीर बाल दिवस मनयता आसतना तांची आज श्रद्धांजली व्यक्त करता आसतना तांकां आज नमन करता. आनी फुडल्या पिढीन ही प्रेरणा घेवन आपले स्वताचें अस्तित्व राखून, गोंयचें अस्तित्व राखून, देशाचें अस्तित्व राखून फुडें वचपाची गरज जी आसा ह्या एग्जाम्पलांतल्यान दिश्टी पडटा.